आमच्या गोंयांत जो युवा महोत्सव आता हो खराच युवा महोत्सव म्हणजे तरणाट्यांचो उत्सव, तरणाट्यांचो महोत्सव, तरणाट्यांच्या आंगातल्या कलेक एक वेगळोच रंग चडटा। हालींच 17वो गोवा युवा महोत्सव जालो। तो जालो केपेंच्या सरकारी महाविद्यालय जो आसा तेज्या ग्राउंडार मैदानाचेर जालो आनी हो रंगलो इतको। खरं म्हणजे ह्या युवा महोत्सवाक जे तरणाटे येतात, जे भुरगे येतात, जे लोक सबंद गोंयांसून येतात ते दुसऱ्या दिसाची मुस्तायकी बघून आणि दुसऱ्या दिसाचो जो स्पर्धा जातात न्हू त्यो बघपा सारक्यो आणि मुस्तायकी बघपा खातीर जे लोक जे जमतात शी काय आणि ह्यो टाळयो आणि ह्यो काय नाचतात न्हू तो बघपा सारकेंच सामकें आणि मुस्तायकी बघपा सारकीच। दर एकलो कलाकार आपली कला सामकी कशी एकदम बरी सादर करची ह्या सारक्या नेटान पेटलेलो आसता। तर बघूया युवा महोत्सवांतली मुस्तायकी। 17वो गोवा युवा महोत्सव हालींच केपेंच्या सरकारी महाविद्यालयाच्या मैदानार जालो। हो महोत्सव गोवा कोंकणी भाषा मंडळ आणि केपें सरकारी महाविद्यालयाच्या जोड पालवान घडून हाडलेलो। 2 दिसांच्या ह्या युवा महोत्सवाक आप वावुरपी संस्था, हायर सेकंडरी आणि महाविद्यालय मेळून 50 पंगडांनी वांटो घेतलेलो। पहिल्या दिसा फोमेंतो रिसोर्सचे अध्यक्ष अवधूत तिमलो, कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नायक, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक प्राध्यापक भास्कर नायक आणि हेरांच्या हजेरीत महोत्सवाचा नेटान उद्घाटन झाला। पहिल्या दिसा वेगवेगळ्यो स्पर्धा जाल्यो। या महोत्सवाचो दुसरो दीस सामको तरणाटे उखलून धरतात तो मुस्तायकी खातीर। ही मुस्तायकी आणि निमणे बक्षीस वितरणाच्या कार्यावळीक हजारांनी विद्यार्थी हजर असतात। समारोप सुवाळ्या दिसा ही मुस्तायकी असता। ह्या समारोप सुवाळ्याक कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकार, प्राध्यापक भास्कर नायक आणि हेर सोयरे हजर असलेले। मुस्तायकी म्हणजे काय प्रकरण असता ते बघात। खराच ह्या स्पर्धेक न्हू तरणाट्यांची खरी कस लागता। ही स्पर्धा जाल्या उपरांत स्पर्धा जिखलेल्यांक बक्षिसां दिली। पैशाचे घेऊन राशी माड कातरून उडयले उपाशी आता रेंदेळाच्या गोमट्याक फाशी सांग कशी देवा आम्ही सोशी आता धंदो ना पैसा ना संसार ना भय ना भुरगी ना कित्याक ढोल ताशार मारता बडी रात दीस करता गडी ढोल ताशार मारता बडी रात दीस करता गडी शंभुल्याचे नाव घेता आवडता ताका सुंगटा गडी। बरं दिसलं, बरं नाव घेतलं, बरं नाव घेतलं, बरं बाय बरं 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 सगळ्या उजीर तरी येऊन तरी नाव घेतलं। जा तू कोणाक पळयला ना? अरे खंय गेली ती भुरगी ओदळू दिश्टी पडलेली मरे। दिश्टीच पडना। अरे काल म्हाका दिश्टी पडलेली 2 वर्सां जाली आमगेली कापडां घेवन गेल्ली। आमी कमलाकांतागेर काम करता न्ही कापडां विकपाची गाड्यान दिता। 2 वर्सां जाली दिवजा घेवन वचपा जाय म्हणून एकटे दोग जाण कोण आयिल्ले ते म्हणपाले दिवजा घेवन वचपाक कापडां जाय आमकां। घेवन गेले आज पासून पत्तोच ना मरे तांगलो। ओरिजिनल हा सगळ्यात त्याला झकमारीत होता तुका आणि तू किती हांगात झाकून बसला हा कोणी दिसला की लागला नी तुझे तोंड वावपाक। एक सांग इतला पेचपेचला तू तुझी ओळख करून दिली सो एरडा बरं ग मी दोड बिगले जोबा बसना वाट मग वाट अरे तू झोपा बसला की असं वाटलं किती करता युवा मोठा बरेला दिसती पडला तुका सदा सदा बसल्या बसल्या दे असे घरा बसल्या दे असे आणि जोबा गायले असे लेवटे हे नाही सरकार करतो बरे असा आणि आयल्या म्हणता ओळख दी आता ओळख दी लोक खूप अशा आहे
शेवा केपेच्या सावयो डायसान मुस्तायकेक बरा धोंग घातला. हरमलच्या प्राप्ती खेळा आणि सांस्कृतिक क्लबान हालींच तिसरो दशावतारी नाट्य महोत्सव घडोवन हाडलो. दशावतारी नाट्य महोत्सव कित्याक घडोवन हाडलो तर दशावतारी नाटकां हालीं हळूहळू कमी जालीं दिसतात आनी तेका लागून दशावतारी नाटकांक नेट येवचो, ती जतनाय जावची, ही कला सबंद गोंयांत उरची म्हणून ही जी संस्था आसा ही काम करता. आनी दशावतारी नाटकाची जतनाय जावची म्हणून तेंच्यांनी हें सगळं करता आसतनाच वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रमांची जतनाय जावची म्हणून ते काम करतात. तर चला तर बघूया. या अरण्यात पाऊल ठेवताच मनाला किती समाधान आणि शांतता वाटली. हरमलाच्या प्राप्ती खेळा आणि सांस्कृतिक क्लबान हालींच 3 दिसांचो दशावतार नाट्य महोत्सव मोठो नेटान घडोवन हाडलो. संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष गोकर्णकार, आदले सरपंच बाबूसो हडफडकार, हरमलाचे आदले सरपंच सुभाष ठाकूर, शिक्षक तुकाराम म्हामल, अध्यक्ष नारायण रेडकर आणि ह्या महोत्सवाच्या कार्यक्रमाक हजर असलेले. ह्या नाट्य महोत्सवा निमतान प्राध्यापक दिलीप धारगळकराच्या पंगडाचो खास असो सांस्कृतिक कार्यक्रम बरोच रंगलो. नाट्य महोत्सवानी निमाणो सांस्कृतिक कार्यक्रमाक जमलेल्या सगळ्या सोयऱ्यांनी आमच्या गांवागावांनी असलेले दशावतार आणि ह्या सांस्कृतिक दायज तिगान रावंक जाय म्हणून नाट्य महोत्सवाचं आयोजन केल्याचं सांगला. दिलीप धारगळकरानय आमची संस्कृती, आमच्यो बऱ्यो परंपरा राखपा खातीर उलो मारलो. उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि मागीर दशावतारी नाटक जाला. त्या निमतान कलाकारांचो भोवमानय जालो. आमच्या पेडणेच्या विनोद मेथरान खूप दिसांनी दशावतार नाट्य महोत्सव घडून हाडलो. मनशा कडेन जर जिद्द आसात, चिकाटी आसात जाल्यार मनीस त्या जिद्द आणि चिकाटीच्या बळाचेर कांयी करूंक शकता. खरें म्हणजे मी तुमकां सांगपाची गरज ना. आमच्या पर्या तुळशीमळ्यांतलो गजानन नायक हो कलाकार फाटलीं 20 वर्सां जालीं अपघातांत दोनूय पांय गेले. पूण दोनूय पांय गेले आसतना हो मनीस, हो कलाकार भजनाची परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर गांवांगांवांनी सबंद गोंयांतल्या वेगळ्या खाची कोनशांनी सायकलीन भोंवता आनी भजनां करतात. खरांच गजानन नायकाची ही जिद्द बघून खरा त्याच्या कलेक आनी त्याच्या जिद्दीक सलाम करपाचो. काय तो भजन गाता. खरंच केन्ना काय आमकां दिसता की आमी जर बारीक सारी एखादो प्रसंग घडलो जाल्यार आमी सामके मनान आनी सगळ्या विचारांनी खचान जातूय. पूण हो मनीस खचांक ना. हो म्हणटा कला जर मनशा कडेन आसा जाल्यार मनीस खंय पावंक शकता. पर्या तुळशीमळ्यांतलो हो भजनी कलाकार गजानन नायक. फाटली सुमार 25 वर्सांपेक्षा चड गजानन नायकान गोंय आनी महाराष्ट्रांतल्या खेड्यापेडांत जावन भजनाची भजनां गाजयलीत. 1972 सालांत तेंच्यांनी कलाकार शंकर गुरवा कडेन कलेचे धडे घेतले. कला अकादमीन आयोजीत केल्ल्या भजन स्पर्धेक तांकां 6 फावटी बरो भजनी कलाकार म्हणून तांचो भोवमानय जाला.
20 वर्सां फाटी गजानन नायकाचे अपघातांत दोनूय पांय गेले, पूण ह्या कलाकारान जिद्द सोडूंक ना. हे सायकलीन गजानन तुळशी मळ्यासून ते पर्यां येता आनी ह्या भुरग्यांक भजनाचे धडे दिता. तो खंय खंय वचांक ना तांकां विचारात. तेज्या कडेन 70 इतलीं भुरगीं शिकांक येतात. हे तेजे सगळे शिष्य. दोनूय पांय जावन सुद्दां त्यांनी भजनाची साथ सोडूंक ना आनी त्यांनी भजनान तेका सोडूंक ना. पांय नसतानाय हो कलाकार गोंयांतल्या खाची कोनशांनी भजना खातीर हे सायकली वयल्यान भोंवला. आयज पर्यां तो नेये भजनी कलाकार घडयता. कलाकार गजानन नायकाचो शिष्य लक्ष्मण गांवस म्हणटा, ही आमचो गुरू गजानन आमकां जें शिक्षण दिता ता खरांच शिकतना मजा येता. कला ही सगळ्यांत श्रेष्ठ आसा असं गजानन मानता. तो गायताय बरा आनी तो शिकयताय बरा. संगीत साधना ही खरीच तपश्चर्या आणि संगीत म्हणजे जीवन म्हटल्यार उपकार जाता. कारण केदो प्रसंग जरी येयलो जायत आनी एक समज संगीत भजन गावपाची आवड आसा, नाट्य जावं कितें वाजोवपाचें आनी ते तितल्या टायमार तूं थंय जर बशी तर सगळें जे पळय मना कडेन विचार जाता ते विसर पडटा आनी फुडलो विसर पडल्यानंतर फुडें आनीक बाकीचे मागीर बरेच मार्ग सोदता अशें म्हाका दिसता. आमच्या पर्यांच्या उदय परबान भजनी कलाकार गजानन नायकाच्या भजनाचो सूर आमच्या कानार घातलो आणि आमकां खरांच जिद्द म्हणजे काय असता हे दाखवून दिला. गजाननाच्या जिद्दीक खरांच सलाम करूया. दर शुक्रारा बघीत रावात प्रुडंट मिडियाचो मानांनी मांडावल्यो सांस्कृतिक कार्यावळी कश्यो जाल्यो हें सांग आमकां इसराकत. त्या खातीर gopinath@prudentmedia.in चेर तुमची मतां कळयात. आता परत मेळया फुडल्या शुक्रारा. तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक गोपीनाथ गांवसाचो नमस्कार. दर शुक्रारा बघीत रावात प्रुडंट मिडियाचो मान आनी मांडावल्यो सांस्कृतिक कार्यावळी.